मोगाच्या भावा भयणीनो, ही घडणी जी आतां हांव तुमकां सांगता ती तुमी आयकल्या आसतली. आनी घडणी लोक सांगता की घडणी आगोस्तीन हाच्या जिवितांत घडली. आगोस्तीन एक दीस दोर्याचेर पासय मारतालो आनी पासय मारता मारता ताच्या मनांत एकूच विचार आसलो आनी तो म्हणजे देव एक, पूण त्या तीग जाण आहातात, देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा. हें कशें तर घडोवंक येता? तो देव एक आसल्यार एक कोण बाप, पुत्र आनी आत्मा, तर हो विचार ताच्या मनांत आसलो. आनी पासय मारतना ताका एक भुरगो दिसती पडटा दोर्याचेर. तो एक विचित्र काम करतालो आनी तें म्हणजे हो भुरगो दोऱ्याचें उदक हातान घेवन धाकल्या बुरकांक घालतालो. ऑगस्टाक हें विचित्र दिसलें. ते भुरग्याशी वचोन तें ताका विचारलें, अरे भुरगे तूं कितें करताय? आनी ताणें म्हणलें, हें सगळें दोऱ्याचें उदक हे धाकल्या बुरकांक घालता हांव. ऑगस्टान ताका विचारलें, हें कशें घडोवंक येता? हो दोरो कितलो व्हड आनी हो बुराक कितलो धाकटुलो. तेन्नान ते भुरग्यान ऑगस्टाक अशें म्हणलें, तुमचें मन कितलें धाकटुलें, तर ह्या धाकटुल्या मनांत तुमच्यान कशें देवाचो घोट समजूंक येता. आनी अशें म्हणून तो धाकटुलो त्या जाग्यालो नायच जालो. आनी त्या दिसा अशें म्हणटात, आगुस्तें मन उगडलें, ताच्या मनांत उजवाड आयलो. बाबडनो, बो पवित्र त्रित्वे जावन आसा एक घोट, आनी हाची समजणी आमकां केदींच आमच्या मनांत येवची ना. तर आयचे फेस्त तर आमकां कितें सांगता? तर कसलो संदेश आमकां दिता? तर कसलें ज्ञान आमकां दिता? तर पयले सुवातेर पवित्र त्रित्वे एक कुटुंब, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा. आनी हो कुटुंब मोगान आनी एकवटान जियेता. जोन एकलो आपलो वावर जबाबदारेन करतात. आमच्या धाकल्या मनान आमी ताका 3 वार आमी दिवंक येता. बाप म्हणजे क्रिएटर, रचणार. पुत्र म्हणजे सोडवणार, सेव्हियर. आनी पवित्र आत्मा म्हणजे सॅंक्टिफायर, पवित्र करणार. तर आमी थोडो वेळ ह्या 3 भागाचेर विचार करुया. आमी म्हणटा देव बाब रचणार. कित्याक तरी? बापान आमी म्हणटा हो सगलो संवसार रचलो, मोगान रचलो. आमकां ही खबर आदल्या कोरांतल्या पयल्या पुस्तकांत मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या अवेसरान आमी अशें वाचता, ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पयल्या दिसाक उजवाड, दुसऱ्या दिसाक उदक, तिसऱ्या दिसाक जमनीर वनस्पती आनी आदी. म्हणटकूच देवान हें सगळें रचलां, आमकांय रचल्यात. कित्याक देवान आमचो खूब मोग केला. आनी हो मोग ताणें आपल्या पुताक आमच्या पावसांत जेजूक संवसारान धाडला, तशेंच मागीर पवित्र आत्म्याक धाडला. म्हणजे देव एके भाशेन क्रिएटर म्हणटा तें आमचें मन सांगता. देव पूत जेजू क्रिस्त सोडवणार. बापान मोगान जेजूक संवसारांत मनशाकुलाची सोडवण करूंक धाडलो. आनी जेजून मनशाकुल घेवन संवसारांत जल्म घेवन 30 वर्सां गुप्त जिवीत सारून आनी 3 वर्सां उक्तपणी जिवन शिसांक जमा करून बापाचो खरो मोग दाखोवन कोश्ट दूख पिडापीड सोसून कुर्सार नेलो आनी 3 दिसांनी पुनरुज्जीवन जालो आनी मनशाची सोडवण केली. म्हणटकूच जेजून बापाचो खरो मोग दाखयलो, अनुभव करून उतरांनी आनी कुरम्यांनी शेकितांनी आपलो जीव दिलो आनी आमची सोडवण केली. देव पवित्र आत्मा पवित्र करणारा. जेजू आपलो वावर सोमतोच आपल्या बापायशी गेलो
आनी तांणी संवसारांत पवित्र आत्म्यान धाडलो आनी पवित्र आत्मा बरोवन शिश्यांनी देवाचें उतर कुशळकायेन कोणा भियेन आसतना परगटलें. हो पवित्र आत्मो आमकां देवाची अपुरबायची भुरगीं कोत्ता, आमचो वार करूंक शिकयता, कितें बरें व कितें वायट हाची आमकां सजमणी दिता. तो आमचे पासत बापायची मागणी करता. संवसारांत आमचें जिवीत सारूंक, स्वताचो रस्तो चलोवंक, देवाच्या मोगाचे गवायकी दिवंक, कोस्तांक आनी पिडाबिकांक पयस करूंक आमकां मार्गदर्शन आनी घोटाय आनी भलायकी दिता. म्हणटकच पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. खरेंच पवित्र तितवे एक खूट आनी ह्या खुटाची कवर आमकां जेजून थंय दिल्ली आसा. ताचो बापूय आमचो खरो मोग करता, ताणेंच आमचें जिवीत दिलां. बाबडीनू आयज आमी भोव पवित्र तितवेची परब सुवाळतना खरेच भाशेन आमची कुटुंबां ताचे गूण अणभवूंक, खरेच भाशेन आमी मोगान जिवंक, आमच्या कुटुंबान सुमचीकाय, शांती, आपुरबाय, कुशालकाय, बोगसणे आसूंक आज आमी कालतेपणीन ह्या दिसा देवा लागीं मागुया.